नमस्कार आणि योकार हांव महिमा तुमचे परत एकदा स्वागत करता गोयची नारी सगळ्यांचेर भारी ह्या कार्यावळीत। आयज आमी येयला सालिगांव ह्या गांवांत जंय पूर्णिमा साखळकर गेली 22 वर्सां आपल्या मातयेची कला दाखयता। तर चला तिका भेट दिवन येवया। बेसिकली ही आमची माती हा जी आम्ही एकदा धाडटा एक ट्रक भरून। सो हे मातयेक अरावंड 5 वर्सां जाली आमी हाडल्या। ती बेसिकली ती माती हांगा मेळटा मांद्र्या आनी लामगांव। सो पयलीं आमी लामगांवसून हाडटाले बिचोलसून, काही कारणां लागून ते माती तेंची तितकी अशी हें जाताली, बरी अशी मेळनासली। त्या खातीर आमी मांद्रेसून माती घेताले। मांद्रेची जी माती आहा न्ही ती 2 टायप आहा, एक ती मॅन्युअली काडटा हातीनसून आनी एक ती मिशिनान जेसीबीन। त्या मातयेन 2 टायप माती आहा, एक गणपती करपाची माती आनी एक जी ही माती। ही माती जी आहा न्हू ती बेक करपाची आनी गणपतीची जी माती आहा ती आपशी डिजॉल्व जाता। सो ही स्पेसिफीक ही मातीक म्हणटा आमी की बेक केल्लेली माती। सो जेन्ना आमी माती करता तेन्ना ही माती जी आहा न्हू ती माती आमकां ह्या उदकान सोक करची पडटा, हे उदक घालून। जेन्ना हे उदक घालून सोक केली न्हू की बरी ती गाळची पडटा। गाळी काय आमी हेतूंतले नेट आहा, ते ओल्ड नेट आहा आनी हे आमी बांदून काडलेले आहा माती करपाक। सो ते बरे गाळे आनी उदक कशें जालें न्हू ते नेटान घालता आमी आनी हांगा हें करता, अख्खें उदक थंय भरता आनी सुकले काय मागीर अशें जाता, पूण हे चड सुकलेली आहा। सो अशे कॅडबरीचे स्लॅब थंय वोले उरता आनी ही माती आमची जी वेस्ट आसता ती गाळून गुळे गुळे कशे आसता न्हू ती माती। सो ही जी आतां काठयां बीन आहा न्हू, सो मॅन्युअली आमची जी भट्टी आहा न्हू, ही जी भट्टी आहा न्हू ही भट्टेन अरावंड आमी जितके मेरेन इतके मेरेन आमी हे घालता, वस्तू भरता आनी मागीर जे नळे आसता न्हू ते नळ्यान अशें सगळे कवर करता। सो हेका 2 पार्ट आहा, हांगार एक होल आहा आनी ते सायडीन एक होल आहा। तर दोनूय सायडीन आमी उजो घालता आनी अशी आहा ही भितरल्यान। सो हेका उजो घालतना 12 वरां लागता। 12 वरां जाली काय दुसरे दिसा मागीर आमी मातशें पळयता की ती थंड जाल्या। सांज जाली काय आमी भट्टेंतले थोडे थोडे वस्तू काडटा। जेन्ना भट्टी भाजता न्हू तेन्ना ते आमगे कोळशे कशे जाता आनी असली भट्टी आतां रेअर आहा। चडशे लोक यूज करता ती इलेक्ट्रीक आनी सिलिंडराची। सो ह्या भट्टेन कलर तुका बरो येता आनी डिफरंट हेतून लुकान येता ते, म्हणजे तुका जाय तशे तुवें कलर करपाक जाता। कलर मिनींग कितें, ब्लॅक तुका जावंक जाय जाल्यार चड घालूंक मेळटलें, ऑर तुका नॉर्मल टेम्परेचराचेर जाय रेडूच जाय जाल्यार तुका तशें हें घालूंक मेळटा। एका टायमार आमी 30 बॉक्सां जाता, 30 बॉक्सां सामकी रेडी जाता। डिपेंड आहा, सपोज व्हडल्यो वस्तू जाल्यार कमी बॉक्सां जाता, धाकट्यो वस्तू जाल्यार ऑलमोस्ट 30 बॉक्सां जाता। योकार तुमच्या ह्या आमच्या नवीन कार्यावळीत। तर आमकां सांगात की तुवें ही जर्नी कशी स्टार्ट केली आणि पहिली म्हटल्यार तुमच्या बद्दल सांगा आणि तुम्ही हे कितले वर्सां हे तुमचो चालू आहा ते सांगा। सो हांव जेन्ना कॉलेजीक वयतालें न्हू, सो कॉलेजीसून म्हजी व्हडली भयण आहा न्हू तीच हे बिझनस तेणी केल्लो। म्हणजे बिझनस म्हणजे मिनींग कितें की तेणी 1 वर्स वेरोदिना फेर्रांव कडेन कोर्स केल्लो। वेरोदिना फेर्रांव कोर्स करून तेणी मागीर घरा कडेन आपलो ओन बिझनस केलो, आपल्या फ्रेंडांक आनी आपूण कंबायन जावन म्हणजे सेपरेट तें। जेन्ना तें बिझनस केलें तेन्ना घरांत एक वातावरण निर्माण जालें की सगळेंच मातयेचें कशें जालें आनी आमकां जेन्ना स्कुलाक कॉलेजीक वयतालें तेन्ना म्हाका अशें भयण सांगताली आपल्याक हेल्प कर म्हणून, म्हणजे माती करपाक, माती कालोवपाक ऑर टॅक्चर करपाक। ते मातशें करून म्हाका इंट्रस्ट येवंक लागलो। जेन्ना हांव कॉलेज म्हाजी सोंपली, 12th जालें तेन्ना हांव कामाक वचपाक सोदूंक लागलें। सो भयण म्हाका म्हणाली खूब कामां ट्राय केली, कामां म्हाका जशी जाय तशी मेळना जाली। तेन्ना भयणीन म्हाका म्हटलें जेन्ना तुका जाय तशें मेळना जाल्यार घरान तुजो बिझनस आसतना तूं कित्याक शिकोंक सोदिना। तेन्ना तेणी अशें सिट्युएशन क्रिएट जालें की म्हाका म्हाज्या मना सारकें कामूच मेळना जालें आनी अशें की भयण म्हाका परत सजमयताली आनी भयणीचें हांव आयकोन घेयनासलें। मागीर एक दीस भयणीन म्हाका अशें सांगलें सजमून की बाबा बिझनस तो बिझनस आसता, फाल्यां सकाळीं तूं लग्न पासून जालें जाल्यार
ते तुजें तशेंच उरतलें म्हणून, पूण काम तुका आयज आसल्यार फाल्यां आसचें ना अशें तेणें सजमयलें. जेन्ना सजमयता तेन्ना हांव थोडें थोडें शिकोंक लागलें तेजें, आनी शिकयता शिकयता म्हाजें उत्साह वाडलो. आनी जशें भयणीचें म्हाजें व्हडलें लग्न जालें, ते म्हाज्या फाटल्यान आमी 5 जाणां भयणी, सो म्हाज्या फाटल्यान 4य भयणी आमी आसले न्हू, त्यो अशें करताल्यो वस्तू. सो हाज्या थर्ड भयण आसली, ताका भयणीन सांगलें तूं काम सोड आनी हेंच काम कर. सो जशें काम करूंक लागलें, सो आमचो उत्साह वाडोंक लागलो. उत्साह वाडटा वाडटा मागीर अशेंच म्हाका एक दीस म्हाजी भयण म्हणाली तूं एग्जिबिशनाक वच. जशें गोंयान हांव एग्जिबिशन स्टार्ट केलें, सो शिकपाक म्हाका 5 वर्सां जाय. 2006 हांवें एग्जिबिशन स्टार्ट केलें. जें फर्स्ट म्हजें एग्जिबिशन आसलें आवटसायड गोवा तें म्हजें केरला आसलें. जेन्ना केरला म्हाका सेल बरो जालो तेन्ना म्हाका उत्साह वाडलें. आनी तेज्या केरला म्हाज्या वांगडा सेल जाताना म्हाजी फ्रेंड आसलेलें. सो फ्रेंड हांव आनी म्हाजें ऑफिस थ्रू जें DRDN मागीर हांवें म्हजो ग्रूप फॉर्म केलो 6 जाणांचो BPL ग्रूप. जेन्ना BPL ग्रूप हांव फॉर्म करतना म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो. एवॉर्ड मेळटा मेळटा म्हाका हें गोवा हँडीक्राफ्टान अशें संदी मेळ्ळी. सो गोवा हँडीक्राफ्टानूय एग्जिबिशन करूं तशी संदी मेळटा, DC ऑफिसानूय संदी मेळ्ळी. अशें करता 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 म्हाजी 10 वर्सां एग्जिबिशन हांवें केलें. म्हाजें एग्जिबिशन करता करता इन बिटवीन हांव स्कुलानूय शिकोवंक लागलें. युरोप युनिवर्सिटी स्कुलान जें सालिगांव आहा ते स्कुलान हांव फॉरेनरांच्या भुरग्यांक शिकयतालें. सो क्लासी कंटिन्यू करता करता जायत्या स्कुलांनी म्हजें नांव जालें. जायते एवॉर्ड म्हाका मेळ्ळे, जायतें प्रोत्साहन मेळ्ळें. आयज हांव उबें जें आहा तें आमच्या गोवा हँडीक्राफ्टाचे तर्फे तेंच्या सपोर्टा थ्रू जॉन सर, पार्सेकर सर आनी कृष्णा कारापुरकर ह्या सरांनी आमकां जायते सपोर्ट केले. जेन्ना हांव मूव आवट जालें तेन्ना आर्ट एंड कल्चरान, तेन्ना आमकां क्रांतीचारी, उमेश सर आनी आमचो डायरेक्टर, एसिस्टंट डायरेक्टर तेंच्यांनी म्हाका खुबशे सपोर्ट केले. आनी जेन्ना ह्या सपोर्टान आजून पर्यंत हांव तेंच्यो क्लासी घेता की दिवाळे आयल्यान, आनी दिवाळे आयल्यान जेन्ना हांव क्लास घेतली तेन्ना म्हाका खूब अशें खोशी भोगली की हांव ह्या आयलँडान अशें क्लास घेवपाक हांव खूब संदी सोदताली, पूण ही संदी म्हाका मेळ्ळी म्हणून हांव देवाक बसून थँक्यू म्हणटा की ज्या आयलँडार लोकांक क्रॉस करपाक आनी क्लासी फॉर्म जायना आनी खूब डिफिकल्ट आहा. जेन्ना ते प्रिंसिपलान म्हाका सांगलें आनी आमच्या सराक सांगलें ही फर्स्ट क्लास आमी इस्कॉलानसून थ्रू करता. इस्कॉलान जेन्ना आमी खंयच्योच क्लासी करूंक ना, आनी जे आर्ट एंड कल्चर आमकां जी संदी दिता ती आमी खूब आभारी आहा. आनी देव बरें करूंक म्हणटा सरांक बीन की ती ह्या भुरग्यां पर्यंत आमचें आर्ट शेअर करता आनी तेंचे आमी खुबशे शिकता म्हणून. सो तशेंच हांवें ऑटिझम भुरग्यांकूय शिकयलां. तशेंच म्हाका खूब अशी उमेद आसली आनी जे स्कुलान हांव ल्हानपणासून शिकलेलें ते गव्हर्मेंट हायस्कूल सालिगांव. सो म्हाका गव्हर्मेंट हायस्कुलानूय पासून ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी त्या स्कुलान हांवें शिकयली. हांव वेगवेगळ्या स्कुलांनी इन्फॉर्मेशन दिता, लायव्ह डेमो दिता आनी वर्कशॉपाय करता. अशी भुरग्यांक आयच्या कळोंक जाय की बाबा आमची गोंयच्या मातये बद्दल कितें तेचो वॅल्यू आहा, कितें तेजे मातये बद्दल कितें वस्तू जाता ऑर तेजो कितें यूज जाता आनी त्या पर्यंत आमकां ते मातयेचे वस्तू करपाक कितें एक्टिविटी. पण आतां कितें जालां चडशें मोबायलाचेर बीन अशें लोकांक अशें दिसता की बाबा ते मोबायलार पयल्यान इजी कशें दिसता, बाबा कितें करूं इजी. पूण तशें नासता. जी आयडिया आमी जेन्ना शिकतालीं तेन्ना आमी मोबायलार पळयनासलीं, पूण ती आमी आमचे ओन आयडियान करतालीं ना, आमी कॉपी मारिनासलीं. जेन्ना तूं तुजी मायंड तूं ओन आयडियान करूंक लागली आनी तुजें तूं शिकोंक लागलें जाल्यार एक तुका लायफान तूं कितेंय करूंक शकता. जेन्ना तू लगीन जाली पळय तुवें तेन्ना म्हटलें की एक 10 वर्सां तुवें सगळ्या जाय त्या कॉलेजींनी शिकयलें, जाय त्या स्कुलांनी शिकयलें. सो जेन्ना लगीन जाता तेन्ना खूब कितें चेंज जाता, लायक फॅमिली चेंज जाता, सगळें न्यू आसता. सो तुवें तुज्या घरांतलें काम आनी हें काम कशें तुवें लायक सांबाळून दवरलें? पण म्हाका हांव लग्न जावच्या पयलीं न्हू पयलींच विचार आशिल्ले म्हाजे की हांव हें काम करतलेंच आनी हांव सोडचें ना.
जेन्ना लग्न जावच्या पयलीं त्यान म्हाज्या मिस्टराक विचारलें की हांव अशें अशें काम करता तर तूं एग्री म्हणजे रेडी आहा म्हजी ही कला हांव केन्ना सांडची ना. आनी हांव ह्या लग्न जावच्या पयलीं हांव जेन्ना क्लासीक येतालें तेन्ना म्हाका भुरगीं सगळीं विचारताय मिस तूं हें सोडूं नाका तूं आमकां सोडून वचो नाका आमकां तूं जाय परत तूं खंयूय आसूं खंयच्या हेजे कडेन पण तूं आमकां परत जाय प्लस म्हाका सरांनी तेंच म्हटलें तूं सोडूं नाका काय सिट्युएशन कितें येवन तूं सोडूं नाका सो हांव लग्न जावन बसून हांव क्लास घेतालें लग्न जावच्या 1 म्हयनो पयलीं हांव सूरजकून वचोन येयल्लें आनी मागीर हांव 1 म्हयनो मागीर लग्न जालें आनी जुलायान लग्न जावन 15 दिसांनी म्हाका निशा स्कुलान ऑफर येयली की शिकोवपाक यो म्हणून आनी ते अशी डिफिकल्टी आसली की म्हाका शिकोवंक शकनासलें कित्याक लग्न जावन 15 दिसूच जाल्ले सो हळू करून हांव फुलां करूंक लागलें कित्याक हांव फुलांची आर्ट जाणासलें सो माती म्हाका हात घालूंक मेळना जाली कित्याक हांव लग्न जावन 3 म्हयन्यांनी एक्सपेक्टींग जालें सो एक्सपेक्टींग जालें तें लॉंग टर्म म्हाका हें जालें सो हांवें चिंतलें तेन्ना मातयेचें करपाक म्हाका मेळचें ना सो हांव फुलांचें स्टार्ट केलें सो मागीर पूण तुका अशें घरान हें करूंक ना म्हणल्यार घोवाच्या सायडीन की बाबा कितें करता म्हणजे घरांचे तेंका कशें म्हणजे घरातले ना चड पळयतात कितें जालें की म्हाज्या मिस्टराच्या वाटेन फॅमिली कोण नासलेली सो म्हाजो सासूपाय मिस्टर आनी हांव तिगांच आसले आनी कोण नासलेली सो सासूपायक म्हाज्या तो एक आर्टिस्टूच को आसलेलो की तेका मॉलां वळपाक आवडटालें खुणी करपाक आवडटालें सारनी करपाक आवडटालें पूण तो तेच हेतून को आसलेलो सो मिस्टरूय म्हाजो तेतून मातशें कला हेतून आसलेलो पूण ड्रॉइंगाचे भितून आसलें ड्रॉइंग जावं अशें विवींग मातशें करपाक बीन आसलें पूण तेणी केन्ना म्हाका म्हणूंक ना बाबा तूं करूं नाका तूं कर पूण सगळें तूं सेटअप करून कर तुका करपाक जाय तूं सगळें सेट कर सो म्हाका हांव सगळें अरेंज करून तशेंच हांव भुरग्यांक बसून घेवन वयतालें आनी क्लास करतालें पूण म्हाका एक सांग म्हणजे पळय ही एक कला जाली पूण तुज्या हितून पोट भरता की बाबा तूं खरेंच हें तुका फुडें करपाक जाय तुज्या पोटा खातीर करता काय तुज्या इच्छे खातीर करता तुवें ना दोनूय करता सो पोटा खातीरय ऑफकोर्स आमी अर्न करूंकूच जाय सो त्या खातीरूय करता हांव आनी हेका म्हाजी आवड आहा म्हणून करता सो दोनूय इज इक्वल कशें सो जेन्ना आमकां कितें आमी शिकयता ते खंयच्या हेतून आमकां इनकम खूब मेळटा तुका अशें लायक इनाफ आसा की तूं कितें जोडटा पळय तितून तें तुका पावता ना केन्ना केन्ना अशें दिसता की पर्मनंट मेळचें आमकां कंटिन्यू कित्याक आमकां जेन्ना मेळटा ते थोड्या दिसांकूच मेळटा 20 दिसांक जावं 1 म्हयन्याक जावं तितके ते आमकां पावना सो पर्मनंट समज जॉब आहा जाल्यार आमकां आमी मातशी हॅपी आसतली आनी अशें गोवोरमेंटान कितें तरी करचें आमच्या कले खातीर आर्टिस्टां खातीर जर तुका एक मेसेज दिवपाक जाय भायर दुसऱ्या बायलांक की बाबा उठा आनी आपलो स्वताचें कितें तरी करा जाल्यार तूं कितें सांगूंक सोदता तेंकां हय जे बायल आतां घरा आसा आनी तेंकां करूंक जाय ऑर तेंकां कामां वचपाक अशें मेळना सो तेंच्यांनी डेफिनेटली कसलो तरी आर्ट करपाचो कितें जावं शिवण जावं आतां सगळे भशेचे जे कोर्स आहा ते गव्हर्मेंटान फ्री ऑफ कॉस्ट दिला सो तेंच्यांनी कितें शिकोवंक जाय केटरिंगाचें शिकोवंक जाय आनी जी आपली कला आहा ती केन्नाच तुजी कमी जावची ना ती सदांच वाडत रावतली आनी एक जी बायल आसता जावं ती कोणाची आवय आसूं जे कोणाची भयण आसूं तेणी ती कला शिकोवंक जाय कित्याक फाल्यां सकाळीं ती लग्न वचून जाली एक चली मनीस समज फाल्यां काय ते भुरग्यांक ती कला शिकोवंक शकता जेन्ना तूं कितें तरी जाणा जाल्यार ते फाटल्यान भुरग्यांक शिकोवंक जाय आनी कितें ना कितें तुमी शिकता आनी ती केन्नाच वेस्ट जावची ना आनी केन्नाच ती वयची ना आयज हांव मेसेज पावोवंक शकता की ह्या कले बद्दल हांव खूब फुडें पावलेलें आहा आनी खूब फुडें पावतलें अशें म्हाका अशें दिसता पूण ह्या कलेन तूं पोट बसून भरूंक शकता आनी तुजें कितें आसूं एक तुका थोडे बसून पयशे आसूं तुजे घोवा कडेन कितकेय पयशे आसूं ओ कितें आसूं जे तुजें आसता स्वताचें ते स्वताचेंच आसतलें ते केन्नाच फाटीं सरचें ना जेन्ना तूं स्वता एकटें उबें रावतलें तेन्ना 10 लोक तुका सपोर्टाक आसतले खूब म्हणल्यार अशें बरें दिसलें तुमच्या कडेन उलोवन तुमचो एक्सपिरियन्स सगळो जाणून घेवपाक बिकॉज टायम म्हाका खरेंच कळोंक ना केन्ना जालो तो इतलो
सो देव बरें करूं म्हणटा तुका आनी तुजी ही कला अशी जगभरान सगळ्यांक दाखोवपाक एक संद गावल्या पुरो आनी अशें तूं खूब भुरग्यांक शिकोवपाक आतां पळय भायर फुडें कितून इंट्रस्ट दाखयतालो बट देन खूब अशें म्हणजे ही कला पळोवपाक आतां सद्याक तरी खूब व्हेरी रेअर आसा आनी स्पेशली जी खूब पयलींच्यान करत हय. येयल्या ती सो हांव तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा की तुजी ही कला आहा ती खूब फुडें वचोंदी आनी देव बरें करूं. तुका बीन थँक्यू म्हणटा की तुम्ही माझ्या जो आर्ट आणि म्हाका जी माझी मेसेज तुम्ही इतक्या लोकांपर्यंत पावतले आणि हांव शुअर आहा की लोक हेच्या बद्दल विचार करतले की कितें कला आनी कले बद्दल कितें आहा आनी अशेंच हांव सांगूंक शकता की ज्यांनी म्हाका हांगा तुमच्या पर्यंत पावपा खातीर जे आमच्या गांवच्या प्रदीप पाडगांवकर तशेंच दीपक नावेलकर तुमच्या पर्यंत पावपाक तेंचे दोगांचो हातभार आहा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तुमकांय म्हणटा की अशेंच तुमचे जे हें आहा तुमी स्टार्ट केला न्ही एडिटींग ते तुमचे बरे भशेन देवान तुमकां भरपूर आशिर्वाद दिवं. सो हे जे आमी फिगर्स आहा न्हू ते म्हजे व्हडले भयणीन केल्ले अरावंड 25 वर्सां जालीं हेका. सो हे जे आहा ते कॅन्डल स्टँड्स आहा हेतून आमचे मास्टरपीस आहा गुरगुरेन धाकटेले हेतून 2 कापाचे. सो तशेंच आमी हांगर घर केलां हे वॉल हँगींग आहा जे सुंगटां आनी टॉटायज फीश एस्ट्रे आनी हे मास्टरपीस आहा. आनी नॉट लास्ट एंड लिस्ट हें सगळ्यांक खबर आसतलें इट इज गुरगुऱ्यात इज स्पेशली यूज फॉर समर सिजन. आनी तुमकां जे ऑर्डर करपाक जाय जाल्यार तुवें पुर्णिमाच्या हितून फेसबूक म्हाजो आहा साकळकर पुर्णिमा @gmail.com आनी म्हजो नंबर आहा 7507806022. सो रेजिडेन्शियल म्हजी प्लेस आहा MS पॉटरी स्टुडिओ सालिगांव बिहायंड फिश मार्केट सालिगांव. सो तुमी ऑर्डर करूंक शकता फेसबुकार वॉट्सॅप ग्रूप म्हजे कॉन्टॅक्ट करून तुमकां आमी एवरी ट्युजडे मार्केट जाता आमचे सालिगांव इन्स्टिट्यूटान. सो तुमी विजीटूय करूंक शकता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.